माझे नाव संजीव सरदेसाई. आम्ही आज असा सूर्यराव सरदेसाई सावयवेरेचे जे घर असा तातूर आम्ही आज असा आणि आज आमची चवथीचो गणपती घरान हाडला. आमच्या सगळ्या सरदेसायांचो एकूच गणपती असा आणि असे म्हणतात की हो वाडो ऑलमोस्ट अबाउट 275 to 300 इयर्स हांगा एस्टॅब्लिश जाल्लो. एका बरोबर जावंक ना जाय पूण पयली एक भाग दुसरो एक भाग अशें जाला जाय. सो अराउंड 300 इयर्स अशी आमी धरता, कारण आमच्या घरान हांगा एक वंशवेल आसा विच इज अराउंड 21 जनरेशन. ती आता आमी रेनोवेशन चालू आसा आणि त्या रेनोवेशनाच्या मागीर आमी ती सारकी करून घालतले. पण जेन्ना आमचे हे घर स्थापन जाले तेन्ना आमी तेन्नाचे सरदार आशिल्ले आणि ताज्या बरोबर जे पळय लोक हांगा येवन स्थायीक जाले ते हो वाडो हो आपणाचे घरूच अशें मानतात सगळे. आता लोक सगळे म्हणजे जे आमच्या गांवांत लोक आसा ते आपणागेर गणपती दवरता, बट टील अबाउट से 15-20 वर्सां पयलीं पासून ते होच गणपती आपणाचो म्हणटाले. पूण आतां गणपती वाडल्या पण जशें आमच्या बरोबर ते आयल्ले, जी आमची भाटां आशिल्ली त्या भाटांसून जे पीक येताले ते पीक जे येताले तेन्ना शिगम्याक आनी चवथीक परब म्हणून वाडटाले. आता ही परब म्हणजे कितें तर आमचे जे प्रोड्यूस जाल्ले आसता, आमच्या शेतांनी जाल्ले आसता, आमच्या भाटांनी जाल्ले आसता, ते आमी आमचे जे कोण पळय आमच्या बरोबर आयल्ले वांगडी सगळे जे आज आमी तांकां विलेजर्स म्हणटा तांकां आमी वाडटाले, ताका आमी परब म्हणटा. ही परब म्हणजे हातूर आतां इट हॅज कम की एका घरांतल्या एका मनशाक आमी 1 किलो रायस, 2 नाल्ल आणि एक गोडाची धाकटी धेप दिता टू एवरी पर्सन इन दिस विलेज. एका घरान जर 10 जाण आसत, 15 जाण आसत, 2 जाण आसत, जर आमी एका मनशाक एक सुशी दिता आणि एवरी इयर रिलिजियसली लोक ती हांगा येवन आपलेपणान ती घेवन वता. सो बेसिकली दिस इज अ कन्सेप्ट ऑफ शेअरिंग वॉट वी हॅव विथ द विलेज. पूण आमी अशें आयकलां की आमी सरदेसाय जे आदिलशाचे जे लँड्स आशिल्ले ते आमी पळयताले हांगा एडमिनिस्ट्रेटर, आणि ते पळयता आसतना तेन्ना केन्नाय चोरयो जाताल्यो नाल्यार चोर येताले, धुरी घालताले कोणें, तर तांच्या पासून वाचपा खातीर आमच्या हातान तलवार दिल्ली ना. आमी बेजिकली ब्राह्मण म्हणना फुडें आमी सगळे बरोवपाक सगळे तातूंत येता, पूण जेन्ना आमच्या हातान तलवार येता तेन्ना वी कूड बी क्लासिफायड एज अ क्षत्रिय ब्राह्मण.
एकदम सोडू नका थोडं घे आता आम्ही जेन्ना पळय गणपती हाडूंक वता आमचो एकूच गणपती आसता तांबड्या कलरचो की बॉर्डरी आसताल्यो आपणाच्या वाड्याच्यो बॉर्डरी आसताल्यो गांवच्यो बॉर्डरी आसताल्यो फूल राज्याच्यो बॉर्डरी आसताल्यो तश्यो आमी जेन्ना आमचो गणपती हाडूंक वता हो एकूच गणपती फॉर ऑल द सरदेसाय सूर्यराव सरदेसाय ऑफ सावयवेरें तर ती वेता आसतना आमकां एक शीम लागता आणि त्या शिमेचेर आमी मान दिता ताका गोड कातली थंय नाल्ल फोडून ताजे थंय एक प्रार्थना करून मागीर आमी गणपती हाडूंक वता आनी तो हाडटात आनी तो मागीर हांगा स्थापन करतात ही बेजिकली आमच्या चवथीची पयल्या दिसाची काणी हांव प्रल्हाद नायक सावयवेऱ्यां चवथ ही गोंयकारांची एक उमेदीचो आनी आनंदाचो असो व्हडलो सण जावन आसा तशेंच सरदेसायांची चवथ हाजी एक वेगळी उमेद आसा ही चवथ सरदेसाय फामील तशीच विजयबाई सरदेसाय आनी मंदारबाब सरदेसाय तशेंच ह्या वाड्यावयले सगळे लोक आनी भुरगे मेळून एकठांय मेळून मनयतात ही चवथ पयलीं पासून म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता 400-500 वर्सां पयलींच्यान हें चलत आयिल्लें आसा ही चवथ आमी आनी तशेंच सरदेसाय फामील हांच्या जोड पालवान तशी मनयता आमी पयलीं आमी सकाळीं गणपती हाडपाक वतात तो गणपती आमी हाडटात आनी पुजन मागीर सरदेसाय फामिलीचे कोण मंदार सरदेसाय आसा किंवा कोण विजय सरदेसाय आसा ते करतात आनी तशेंच बाकीचे सगळे जे कितें आसा चवथीचे ते सगळे आमी पळयतात आनी पावपाच्या वेळारूय तो गणपती आमीच पायतात सगळे गांवचे लोक मेळून ह्या वाड्यावयले अशे लोक आसात एक 40-50 लोक इन्वॉल्व आसता भितर सगळे म्हजें नांव विनय नायक आनी आमचो सरदेसायचो गणपती हो आमचो पुरातन पासून चालू आसा आमचे जाणटे वाड वडील आजे पणजे सगळे हेच मटयेचेर हांगासर नाचून खेळून हो गणपतीचो उत्सव मनयताले आतां आमच्या भुरग्याच्या हातीन पावला आतां आमचे हे वाड्यावयले सगळे भुरगे एकठांय जावन हे काम करतात तेन्ना हांगा परब घालतात जवळ जवळ उत्सवाक 500 वर्सां सुमार जाली पुर्तुगेज टायमा पासून हे चालू आहा थंय देवचाराची एक सासाय आसा आमी तेका वचून मानवचो पडटा तेका वचून श्रीफळ दिवन आमी थंय मानयतात आनी ताज्या नंतर आमी वचून तो गणपती घेवन येतात म्हणजे तेका आनी हाडमेळी आमकां येवन जायना देवाक ही एक ती परंपरा आसा आनी तो हांगा हाडून जसो पावलो की आमचो एक हे मोकळो जाता उत्सव मोकळो जाता
जबाबदारी म्हणून एक आसता ही आमच्या खाण्यार तेंच्यांनी दवरलेली आहा ती आमी बरे पासून पाळूंक जाय आनी करून तेंकां दिवंक जाय हेच आमचें मोठें योगदान आसा. My name is Gaurav. It's a very nice experience coming and seeing the festivities, being a part of the whole celebration gives me a feeling of inclusiveness. It's absolutely unique. That's what I mean. I had not seen these things earlier, but luckily, thanks to Sanjeev, I am here and I'm happy to be a part of the celebrations of the Sardesai family and seeing how the Ganesh Utsav is celebrated in actuality. It's a matter of pride that we are seeing such an old house being almost like restored to its old glory. This house, as I'm told, it's almost like 450 years old. And seeing an old 450-year-old structure, which is not a government thing, but still being maintained in such a nice manner is really nice thing to say. But I say it's not a government thing because with government there are so many resources which are there at the disposal of the government. But the whole Sardesai family, how they have maintained this house is really remarkable. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट मैं लास्ट ईयर भी आई थी एंड जो यहाँ पे सेलिब्रेशन है हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे अटेंड करके एंड लोगों से मिलके. Anna, you're from the UK. Oh, it's very moving actually. This is my second time with the Sardesai for Ganesh. I was here about 10 years ago. So it's wonderful to be back and partake in their traditions and just learn more about their history. And yeah, it feels like a very special occasion and I feel very fortunate that I can share it with them. What is which thing you like the most in this whole process? Oh, I think it's the tradition and learning about the rituals. It's something that's very different for me. I mean, I was brought up in the UK as a Christian, and we have different set of traditions and rituals. But this is just so unique, and the significance of the Ganpati, bringing him into the house, and then obviously we'll have the immersion tomorrow. It just feels very, I don't know, it's just been very meaningful, and it's just great to be here and to be part of that. And I just love learning about the traditions. I mean, Sanjeev and Anita have taken me all over Goa and shown me so much of the state and its history and the food, and it's just, I'm a big convert to Goa. So. In India, music is very important. Here also there is traditional music. Yeah. So, what you will tell about it? Well, actually, we were listening to some Konkani music last night. It was very pretty. We were listening to some very old songs, and then we were listening to modern interpretations. And this sort of song, I think, that they just last for generations and generations. And even though obviously I don't understand the language, I can still appreciate the beauty in the music. So yeah, that's lovely music here. Yeah.